हालींच गोयचे पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर हांणी दर्यावेळांचेर कसल्योच बेकायदेशीर गजाली जावपाक दिवचो ना म्हूण सांगिल्लें। मात कलंगूट दर्यावेळेर वचून पळयल्यार आजय बिनधास्तपणान बेकायदेशीर वेवसाय आनी हेर गजाली जातना दिसतात। गोंय हें पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान हांगसर दिसपट्टो पर्यटकांचो आंकडो वाडतच आसता। चड करून गोंयच्या दर्यावेळांनी पर्यटक येतात। ताका लागून कलंगूट, बागा आनी गोंयच्यो हेर दर्यावेळो पर्यटकांनी भरिल्ल्यो आसतात, खास करून गरमेच्या सुटयेच्या काळांत। गोंयच्या दर्यावेळांचेर पर्यटक आसतात हें पळोवन हांगसर खुबशे बिगर गोंयकार बेकायदेशीर वेवसाय करतना दिसतात। ह्या वेवसायाचेर आपूण कडक कारवाय करतलो म्हूण हालींच गोंयचो पर्यटन मंत्री उलयल्लो। दर्यावेळांचेर खुबशे लोक पर्यटकांक वाज हाडटात, ताका लागून तांचेर कारवाय करपाक खासा पुलिसांचो फांटो दवरतले अशेंय मंत्री आजगांवकर हांणी सांगिल्लें। बिचार जे चल्ला तेंगेलें अंदाजुंदी जे फॉरेनर येतात तेंचे हातीक घट धरप, तेंचे कडेन भीक मागप, 7-8 जाणां एका फाटल्यान लागप, हेचेर एक मॅसेज नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमची बॅड वयता, देशा भितर सारक्यो आसना। म्हणून हे जे लोकांचेर एक्शन जे इलिगली एक्टिविटीज करतात तेंचेर एक्शन घेवपाक आमची टीम आहा टुरिजमाची, तांकां आज आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या। जे हर एक एरिया वायज आमचे मनीस आसात, तेंचो सुपरवायझर आहा, तेंचो डेप्युटी एडिशनल तेंचो डायरेक्टर आहा, हे ते हँडल करतात आनी वयल्यान तांकां बरोबर तेंचे पुलीस आसता। हांवें म्हटल्यार ह्या एरिया वायज तुमी पेट्रोलिंग करात आनी ह्या एरिया वायज समज असले म्हाका दीस पडले काही जे नामवंत बिचीस आसात बऱ्यो आमच्यो जे फेमस, थंय पयली एक्शन जावन दी आनी ह्या एरिया भितर अशें समज म्हाका कळ्ळें जाल्यार त्या एरियाचो वायज सस्पेंड जातलो। मात आयतारा आमच्या प्रतिनिधीन कलंगूट दर्यावेळेर वचून भोंवडी केली तेन्ना खुबश्यो बेकायदेशीर गजाली चलतना दिसल्यो। अजुनूय कांय बिगर गोंयकार टॅटू काडटना दिसतात। फोटो काडून दिवपाचो वेवसाय चालू आसा। पर्यटक तर बिनधास्तपणान सोरो पितना दिसतात। तशेंच पिवन जाले उपरांत बियरीच्यो बाटल्योय थंयच उडयतात। ह्या पर्यटकांचेर आनी बेकायदेशीर वेवसाय करप्यांचेर पुलीस वा पर्यटन म्हामंडळाचें लक्ष ना। पर्यटकांचे मस्तेचेर नियंत्रण हाडपाक दर्यावेळेचेर एक सुद्दां पुलीस फिरकल्लो दिसना। RDX गोवा खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकर।